डायबेटीक मनशाक कशा पद्दतीचो डायट तुम्ही रिकमेंड करतले? तर जेन्ना आमी एका डायबिटीक पेशंटाचें डायट म्हणटात आमकां लक्षान घेवचें पडटा की हाका जाका डायबिटीज जाला इट इज फॉर लायफ लाँग डिजीज. अशें ना की 1-2 वर्सां ताका डायबिटीज आसतले आनी ताचें डायबिटीज नॉर्मल जातले. सो जेन्ना आमी डायबिटीक पेशंटाचो डायट डिझायन करतात वी हॅव टू ऑलवेज रिमेंबर की ही हॅज टू फॉलो हिज डायट फॉर लायफस्टायल. आतां जशें तुमी म्हटलां की गोंयकारांक शीत जाय, हुमण जाय, नुस्तें जाय. सो यू कॅनॉट टेल अ डायबिटीक पेशंट की बाबा आतां तुका डायबिटीज जाला तूं शीत सोडून दी. खुबशे पेशंट आमचे कडेन येतात की बाबा आतां म्हाका डायबिटीज जाला हांवें आतां शीत बंदूच केलें, दनपाराय जेवना रात्री जेवना पूण दिसभर रोटयो खाता. तूं कितलो वेळ करतलो? 1 म्हयनो करतलो, 2 म्हयनो करतलो? इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर लायफ लाँग. सो जेन्ना आमी डायबिटीक पेशंटाचें डायट डिझायन करतात इट इज ऑलवेज वी सी एट अ कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्लेट. आतां आमी नॉर्मल गोवन ताट जर घेतलें जाल्यार ते कशें आसता, गोंयकारांक शीत भरपूर जेवपाची संवय आसता. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ताटान आमी शीत घेतात, तातूंत हुमण घालतात. हुमण ऑल्सो इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहायड्रेट बिकॉज ते कोकोनटाचे आसता. ताजे बरोबर आमकां फीश जाय पडटा. फीश मोस्ट ऑफ द पेशंट्स ईट फ्रायड फीश, तांकां सदांच फ्रायड फीश जाय पडटा. आनी खुबशे जाणांक संवय आसा की आज नुस्त्याचो दीस, आज म्हाका भाजी नाका. सो शीत, हुमण, नुस्तें आसून इल्लेशें सालड आसत ते पसून मातशें नांवा पुरते. एंड दिस एंटायरली इज अ व्हेरी कार्बोहायड्रेट रिच डायट. सो डायबिटीक पेशंटा खातीर वी गिव अ सिमिलर डायट. वी डोंट चेंज द कॉम्पोजिशन कंप्लिटली. फक्त आमी तातूंतले प्रपोर्शन चेंज करतात. सो एका डायबिटीक डायटान आमी कितें सांगतात की यू हॅव टू डिवायड युअर प्लेट इंटू 4 पार्ट्स एक्झॅक्टली. फर्स्ट पार्ट हॅज टू बी अ कार्बोहायड्रेट पार्ट. तातूंत तूं शीत घे किंवा तूं रोटी घे, तुका जाय तशें 1 वाटी शीत, ताज्या वयर ना. सेकंड पोर्शन हॅज टू बी अ प्रोटीन पोर्शन. नुस्तें घे, अंडे घे, चिकन खाता तूं चिकन घे, व्हेजिटेरियन्सा मध्ये आनी कितें जाय जाल्यार घेतलें आतां. आनी द सेकंड ऑर द हाफ ऑफ द प्लेट हॅज टू बी फायबर रिच प्लेट. 1/4 हॅज टू बी कुक्ड फायबर म्हणजे भाजी आसूंक जाय, कसली भाजी शिजयल्ली आसूंक जाता. आनी रिमेनिंग 1/4 हॅज टू बी अ सॅलड. So when you eat this food, it is a normal Goan food only. We have not changed it drastically. But when you eat it in proportion, this food, you can have this daily also without any change in your sugar levels. So this is what we normally advise in diabetes.